नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. व्हेनेझुएलांतल्या याराकुई राज्यांत आयज सकाळीं सुमार 7.5 तीव्रतेचो भूंयकांप जालो. अमेरिकेच्या भूशास्त्रीय सर्वेक्षणा प्रमाण हो भूंयकांप दुहेरी घडणूक आशिल्लो. हाचे पयलीं व्हेनेझुएलांतल्या सांत फिलिपांत 7.2 तीव्रतेचो भूंयकांप आयिल्लो. ताचे उपरांत फकत 39 सेकंदांत 7.5 तीव्रतेचो व्हडलो भूंयकांप जालो. ह्या भूंयकांपाक लागून काराकास शारांत व्हडा प्रमाणात इमारती कोसळिल्ल्याच्यो खबरो आसात. व्हेनेझुएलाच्यो राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिगेज हांणी देशांत आणीबाणीची स्थिती जाहीर केल्या. राष्ट्राक संबोधीत करतना विद्यार्थ्यां खातीर शाळा आनी हेर बिन गरजेच्यो कार्यावळी फुडले सुचोवणे मेरेन स्थगीत करपाची घोशणा तांणी केल्या. भूंयकांपाचो परिणाम जाणवल्ल्या वाठारांत खासगी तशेंच भौशीक भलायकी मजत सक्रीय केल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या. राष्ट्रपतींनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 32 जाणांक मरण जाल्यार 700 परस चड जाण जखमी जाल्ल्याची माहिती आसा. मजत कार्य व्हडा प्रमाणात चालू आसा. ताका लागून मरण आयिल्ल्याचो तशेंच जखमी जाल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या. आणीबाणीच्या काळांत लोकशाय मूल्यांची राखण करपा खातीर घट्ट उबे राविल्ल्या सगळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपली. आणीबाणीचो हो काळ भारताच्या इतिहासांतलो आणखी एक काळखी अध्याय आसा. प्रधानमंत्र्यांनी संकेतस्थळाचेर ह्या विशीं संदेश घातला. आणीबाणीचो काळ हो थेट संविधानाचेर हल्लो आशिल्लो अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी खर टिका केली. नागरी स्वातंत्र्याक आडमेळी हाडप, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर आळबंद हाडप, राजकीय फुडारी, पत्रकार, समाजसेवकांक अटक करप ह्या सारकिल्ल्यो भिरांकूळ गजाली आणीबाणी काळांत जाल्यो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत सांगलें. भारत न्याय, स्वातंत्र्य, समता ह्या तत्वांची राखण करपाक कटिबद्ध आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज रवींद्र भवन सांखळेंत आयोजीत एका कार्यावळींत जनकल्याण शिबिराचें उक्तावण केलें. हें जनकल्याण शिबीर गोंयच्या सगळ्या 12 तालुक्यांनी आयोजीत जातलें. ह्या वेळार खेळां मळार शेतकी, कला, संरक्षण, बायल सशक्तीकरण आनी भौशीक सेवा क्षेत्राक बरी कामगिरी केल्ल्या 12 जाणांचो भोवमान जालो. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यो लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न सरकारान केला आनी ते ह्या मुखार चालूच उरतले अशें आश्वासनूय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. लोकांक वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो लोकांक कळच्यो ताज्या खातीर आमी सातत्यात कार्यरत आसता आनी ताका लागूनच आयचो हें जनकल्याण शिबीर आसा. ह्या शिबिराच्या निमित्तान आज आमी म्हटलां की फोकस हो केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या सगळ्या येवजणेचेर. बरेचशे फावटी आमकां खूब जाणांक जर विचारलें जाल्यार आमी तुका स्कीम खंयची खबर आहा, अजुनूय बी सांगता गृह आधार, लाडली लक्ष्मी आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना म्हणजे जाणटेल्यांक मेळपी 2000 रुपया म्हणटा. हाज्या पलीकडे तिसऱ्या स्किमीचेर आमचें लक्ष वचना किंवा तिसऱ्या स्किमीच्या विशयी आमी म्हणजे इन्क्लुडींग सरपंच, पंच सुद्दां केन्ना उलयनात. ओके, पण अशे लोक कितलेशेच आहा जवळपास आतां पर्यंत म्हणजे हांव स्वता मॉनिटर करता 8.5 लोकांनी हो इन्शुरन्स 8.5 लाख लोकांनी हो इन्शुरन्स घेतला. अजुनूय 2 ते 2.5 लाख लोक हो इन्शुरन्स घेयनासतर उरल्या की जेंच्यांनी इन्शुरन्स हो अजून घेवंक ना. आमकां जाय की गोंयांतलो हर एक नागरीक ह्या इन्शुरन्साच्या अंतर्गत कवर जाल्लो जाय. म्हणून आमी ह्या जनकल्याण शिबिराच्या निमित्तान अशा पद्दतीच्यो विविध स्किमी ह्यो प्रमोट करीत आसा. सगळ्यांच्या पर्यंत त्यो पावच्यो म्हणून आमी हें करीत आसा. कुशावती जिल्ह्याचे जिल्लो अधिकारी एलेना क्रिटरस हांणी कुशावती जिल्ह्यातल्या खास करून धारबांदोडा वोडपाच्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर खासा बसका आपयली. हातूंत पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकर, मामलेदार, गट विकास अधिकारी तशेंच पंचायत वांगडी हजर आशिल्ले. फाटल्या 8 म्हयन्यांत 8 बुडपाच्यो घडणुकांक लागून तांणी हुस्को उक्तायला. ह्या वाठारांतल्या 17 असुरक्षीत स्थानांची नोंद करून त्या वाठारांनी जागृताय घडोवन हाडप तशेंच पर्यटकां मदीं फावो ती खबरदारी घेवपाचे निर्देश ह्या वेळार अधिकाऱ्यांक दिले. मांद्रे मतदारसंघातल्या थळाव्या नागरिकांक बऱ्या पद्धतीची आनी वेळार मेळपी वैजकीय सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर आपूण कटिबद्ध आसा अशें आश्वासन मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार हांणी दिलें.
मोर्जेंतल्या हेल्थ अँड वेलनेस सेंटराक भेट दिल्या उपरांत थळाव्या प्रसार माध्यमां वांगडा ते उलयताले. मोर्जी, मांद्रे आनी हरमल ह्या मुखेल गांवांची लोकसंख्या मतीन घेतल्यार ह्या वाठारांत भलायकी केंद्राचेर बरी सुविधा आसप गरजेचें आसा. ह्या फाटभुंयेर आमदार आरोलकार हांणी भलायकी अधिकाऱ्यांची भेट घेवन भलायकी केंद्रांतल्या वखदांचो सांठो आनी हेर साधन सुविधांची पळोवणी केली. आनी हांगासर तुमी पळयतात की आमचे पॉप्युलेशनूय चड आसा आनी दुसरें म्हणल्यार स्थानीक हांगासर मेडिकल फॅसिलिटीज बरे मेळचे आनी एज अ आमदार म्हाजी जबाबदारी की प्रत्येक RMDन वयचें परत तुवें हॉस्पिटलान विजीट करची कित्याक आमचे स्थानीक आहात हांगासर ट्रिटमेंटाक येतात हांगासर कितें प्रॉपर फॅसिलिटीज आसात की ना हे फायंड आउट करपाक जाय. आमचो HO हेल्थ ऑफिसर सुद्दां हांगासर येयलो आनी वखदां सगळीं मेळटात वा ना हे चवकशी करपा खातीर येयलो कित्याक आमच्या स्थानिकांक म्हाजी जबाबदारी आसा की प्रॉपर फॅसिलिटी हेल्थ फॅसिलिटीज मेळपाक जाय आनी ते प्रमाणे आमी प्रयत्न करता. हेल्थ डिपार्टमेंट आपलें बरें काम करता, सगळे स्टाफ जावं डॉक्टर्स जावं काम करतात पूण ते करता आसतना खंय कमी उरोंक जायना आमच्या स्थानिकांक. ताका लागून आयज विजीट आसली प्रत्येक एका म्हयन्यान तांकां ऑलरेडी सांगला एवरी मंथ हांव हांगासर विजीट एवरी मंथ ऑर 2 मंथ्स हांगासर विजीट करतलो. तांकां तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आहा जाल्यार ते खंयच्यान तरी एडिशनल भायर अवेलेबल करून दिवचे. गोंय सरकाराच्या मुखेलमंत्री सहायता निधींतल्यान पेडणे मतदारसंघातल्या 3 गरजू व्यक्तींक अर्थीक मजतीचे धनादेश पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांचे हस्तुकी सुपूर्द केले. मजत मेळिल्ल्या 3 लाभार्थ्यांतले 2 जाणांच्या घरांचे लुकसाण जाल्ले जाल्यार एकल्याक किडनीच्या दुयेंसाक लागून उपचारा खातीर अर्थीक मजतीची गरज आशिल्ली. ह्या 3 जाणांनी मजती खातीर सरकाराक पत्र बरयल्लें अशी माहिती आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दिली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर तशेंच गरजेवंतांक शासकीय मजत पावोवपाचे यत्न सरकार करता अशें आर्लेकर हांणी ह्या वेळार सांगलें. 3 जाणांक आमी गव्हर्मेंटान हेल्प केल्लो आसा तो CM रिलीफ फंडाचो जे आयज कोणाचे घराक लागून 2 जाणांक घराक लागून तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा आनी तशेंच सीक मनीस जे आयज तेजी किडनीक लागून ते प्रॉब्लम जाता म्हणून तो म्हाज्या कडेन येयल्लो. ताका लागून ते CM रिलीफ फंडासून ते गव्हर्मेंटा तर्फे तांकां 3गांयचो आयज चेक दिल्लो आसा. जे अशें काम आसतलें म्हाजें जे आयज लोकांक खऱ्यांनीच गरज कितें आसा पळय ती खेळपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. जे आयज आमच्या डायनेमीक CM खूब बरें काम करता जे आयज ताका लागून आयज खुबशे लोकांक सपोर्ट जाता. ताका लागून असोच म्हाजो हें आसतलो कितें लोकांक खंयसर गरज आसा तांकां पयलीं हेल्प करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. पर्यटन खात्यान आयोजीत केल्लो शिवोलेचो सांजा व्हडा दबाज्यान जालो. रंगीत परंपरा सांस्कृतीक सादरीकरणां संगीत आनी सामुदायिक उत्सवांनी भरिल्ल्या ह्या सुवाळ्यान गोंयचे गिरेस्त दायज आनी खाशेली सांस्कृतीक वळख लोकां मुखार दवरली. ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण केंद्रीय पेट्रोलियम आनी वायू तशेंच पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी हांणी केलें. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. तातूंत आमचा एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.